नमस्कार, सगळ्यांचे स्वागत असा। आणि काल आम्ही पळयले काल कसो रामा काणकोणकराचे अटॅक जालो, त्याचा परिणाम आयज हांगा आमकां पणजे सिटीच्या रस्त्यार दिश्टी पडलेलो असा। आणि हांगा पणजे सिटीच्या रस्त्यार ज्या तरेन आयज क्राउड जमलो, म्हणजे सगळ्यांत पयलीं जे सकाळ जाली, सकाळचे 11 सुमार आझाद मैदानाचेर सगळे पार्टीचे जे लिडर्स आसात, सगळे पार्टीचे जे आमदार आसात, ते सगळे आमदार येवन तेणी आझाद मैदानाचेर जमाव केलो आणि थंय भाशणां दिली। भाशणां दिवन सगळे आमदारांनी ठरयलें की पुलीस डिपार्टमेंट जे पुलीस स्टेशन आसा, पुलीस हेडक्वॉर्टर आसा, त्या हेडक्वॉर्टरान वयचे आणि जे उच्च अधिकारी आसा तांकां मेळपाचे आणि उच्च अधिकाऱ्यां कडेन मेळोन थोडे आमदार उच्च अधिकाऱ्यांक मेळोन येयले। आणि तेजे उपरांत जे पुलीस हेडक्वॉर्टरा कडल्यान जे भायर सरलेले, भायर सरोन हे जे सगळे जे प्रोटेस्टर आसा ते प्रोटेस्टर पावले बीजेपी ऑफिसान। बीजेपी ऑफिसान खुबशे पुलिसूय जमले, पुलिसान तांकां आडोवपाचो प्रयत्न केलो, रस्त्यारूय तांकां आडोवपाचो प्रयत्न केलो। तरी आसतना बीजेपी ऑफिसा कडेन थोडे वेळ प्रदर्शन करून हे जे प्रोटेस्टर आसा ते चर्च स्क्वेअरा कडेन हांगा जमलेले आसात। आणि आतां सद्याक तुमी म्हाज्या फाटल्यान हांगा पळोवंक शकतात, हांगा चर्च स्क्वेअराच्या आल्तीन वचपाचे जाग्यार कशें हांगा पुलीस फोर्स लागलेलो आसा, तो तुमी हांगा पळोवंक शकतात। आणि हो जो सगळो पुलीस फोर्स आसा ते सकयल जे सगळे प्रोटेस्टर्स आसात, ते सगळे प्रोटेस्टर जे आसात त्या प्रोटेस्टरांक आडोवपा खातीर पुलीस फोर्स लागलेलो आसा। आणि तुम्ही पळोवंक शकतात बसी सुद्दां प्रोटेस्टरांनी आडोवन दवरलेले आसात आणि थोडे लोक बसींनी घुसलेले आसात। आणि त्यो बसी सुद्दां ज्यो आल्तीन वचपाच्यो ज्यो बसी आशिल्ल्यो त्यो सगळ्यो आडोवन दवरलेले आसात। आणि हेका लागून पणजे सिटीन खंय ना खंय आयज ट्रॅफिक जाम जाल्लो आयज आमकां दिश्टी पडटा। आणि हे तुम्ही पळोवंक शकतात, फादर आग्नेल रोड जो आसा तो रोड कंप्लिटली हांगा ब्लॉक केल्लो आसा। आणि जो आल्तीन वचपाक जो रस्तो हो फादर आग्नेल रोड कंप्लीट ब्लॉक केल्लो आसा। आणि एक सायडीक आमी पळोवंक शकतात पुलिसांची जी चेन आसा ती पुलीस सारके अशे रावलेले आसात। आणि ती जे पुलीस फोर्स हो सगळो लागलेलो आसा तो पुलीस फोर्स हे जे प्रोटेस्टर्स आसात त्या प्रोटेस्टरांक आडोवपाक लागून हो पुलीस फोर्स हांगा लागलेलो आसा। आता हे जे आंदोलन आसा, जे मोठे तिडकेन पोट तिडकेन हे जे सगळे आंदोलन करपी जे लोक आसात ते भायर सरलेले आसात। आणि हे आंदोलन फुडें खंय पर्यंत पावता, कित्याक हे सुद्दां पळय सारखे आसतले। आणि मेन म्हटल्यार जे सगळे आमदार आसात त्या आमदारांनी हांगा सांगलेले आसा की गोवा बंद करपाची परिस्थिती आयज तयार जाल्ली आसा। काल पुलिसांनी 5 जाणांक काल अटक केली, तरी आसतना उरलेले आसात, एकलो उरलेलो आसा। आणि ह्याच बरोबर ह्या प्रोटेस्टरांची मागणी अशी आसा की मेन जो सूत्रधार कोण आसा, मेन सूत्रधार ह्या सगळ्या प्रकरणाचो मेन सूत्रधार कोण आसा तेजी अटक जावची अशी प्रोटेस्टरांची मागणी आसा। सो आता हे आंदोलन खंय पावता ते पळय सारखे आसतले। आणि आमी हांगा पळोवंक शकतात की बसी सुद्दां आसात त्यो आडयल्ले आसात। आता हेजून जी अपडेट आसा ती अपडेट आमी तुमचे मुखार घेवन येत रावतले, खंयच वचूं नाकात। आमी आशिल्ले चर्च स्क्वेअरा कडेन, चर्च स्क्वेअरा कडल्यान हे जे प्रोटेस्टर आसात ते प्रोटेस्टर्स चलत हांगा ओल्ड सेक्रेटरिएटा कडेन पावलेले आसा। आणि ओल्ड सेक्रेटरिएटा कडेन लिटरली हांगा रस्त्यार बसलेले आमकां हांगा दिश्टी पडटा। जो मेन पणजे जो रस्तो आसा तो रस्तो हांगा बंद केल्लो आसा, दोन्ही सायडीच्यान ब्लॉक जाल्ले आसा ते आमकां दिश्टी पडटा। आणि मेन म्हटल्यार हे जे प्रोटेस्टर आसा त्या प्रोटेस्टरांचे धाडस तेणी आयज दाखयल्लें आसा। आणि रस्तो जो आसा तो चक्का जाम केल्लो आसा। सो हो एक खंय तरी आयज जेन्ना आमी म्हणटा ओपोजिशन एक कडेन जायनात आणि ओपोजिशन सगळे एक कडेन आवाज करिनात, हे जेन्ना आमी फाटल्या दिसांनी म्हणटाले जाल्यार आयज खंय तरी दाखयल्लें आसा जेन्ना ओपोजिशन तशेंच एक्टिविस्ट तशेंच सर्वसामान्य गोंयकार जेन्ना एक जातात तेन्ना कितें जाता ते आयज रस्त्यार हांगा दाखयल्लें आसा। जाल्यार आमी आतां ट्राय करुया, थोडे जे प्रोटेस्टर आसा त्या प्रोटेस्टरा कडेन उलोवन ट्राय करुया एक्झॅक्टली आतां हो जो प्रोटेस्ट आसा तो प्रोटेस्ट ते खंय पर्यंत व्हरूंक सोदतात आणि ह्या प्रोटेस्टान आतां फुडें कितें कितें जावपाचें आसा, कितें तेंचो प्लॅन आसा हें आमी जाणून घेवया। हांगा आता सद्याक तुम्ही पळोवंक शकतात वेगवेगळे पार्ट्यांचे जे लिडर्स आसात ते लिडर्स बसलेले आसात। आणि हे दृश्य हांव तुमकां दाखोवंक सोदता, ज्यो गाडयो फुडें येयल्ल्यो त्या गाडयांक फाटल्यान रिवर्स करून धाडटात, म्हळ्यार फाटीं सरात म्हणून धाडटात। तुम्ही मुद्दम पळोवंक शकतात प्रोटेस्टर कॅमेरामॅना कडेन मागता की तेणी मुद्दम दाखोवचे, प्रोटेस्टर हांगा गाडयांच्या आंगार वयतात आणि ज्यो गाडी आसात त्यो धाडटात। एके वटच्यान हो जो प्रोटेस्ट चालू आसा त्या प्रोटेस्टाक हांगा रस्त्यार बसलेले हांगा आमकां दिश्टी पडटात। सो हो जो प्रोटेस्ट आसा तो प्रोटेस्ट आतां खंय पर्यंत वयतलो ते पळोवया। खंयच वचूं नाकात, पळयत रावात गोमंतक टीव्ही।